मोगाशनो एक कलती विनंती सायडीन बसलेल्याने दया कर मुकली या मदली कदला बसचे म्हणून विनंती. देव बरी सकाळ दिवन तुमकां समेस्तांक. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हूण बसयल्या प्रागाच्या बळका जेजूक आमचो मान बागोवन ताचे दबाजीक वार्षिक फेस्त संभ्रमूक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. येदलूस आमी सर्वांनी जाण आसचे प्रमाणे ह्या वार्षिक फेस्ताचो विशय जावन आसा जेजू मनवालो जालो, जनवायेन आनी प्रायेन वाडलो. फाटल्या 9 दिसांनी जेजू बरी आमी देवाक आनी पेल्याक मनवाली जावन वाडचे तर कितें करीचे म्हूण नियाळ केल्ले मात्र न्ही, तांतल्यो थोड्यो संगतीपणी आमच्या जिवितांत अन्वय केल्यात वा करूंक आमी निर्धार केला. जेजू बाळूक आमच्या गरजा आकांतांनी पावता मात्र न्ही, आमी ताचे बरीस देवाक तशें पेल्याक मनवाली जावन वाडून येजे म्हूण आशेता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार वडात रेगान ह्या देण्या पासून मागया. आतां प्रवेश गिताद्वारी मिसाच्या पवित्र बलिदानाक सुरवात मागया. Bulitan papapetong sasampiang mandiran tuja Kutma spiritana sanggata milya Kimchak wato jevna swistaja Moga bulitan papapetong sasampiang बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मुगाळ भावन आणि भयणीनो, जेजू देवाक आणि मनशाक मानवलो जावन जानवायन वाडलो हो ध्येय आमी नियाळ करता आसतना जायते पोटी मनशांक मानवल्यार देवाक मानवोवचे बरें जियोंक कश्टांचें. देवाक मानवले बरें जियेल्यार जायते तेवढे मनशांक आमी मानवना. पूण जेजू देवाक जसो मानवलो तशें मनशाकय मानवलो. भावन आनी भयणीन, जायते पोटी मनशांक खुशी करच्याक जायते पटी देवा
चे विरोध आमी गेल्या देखून ह्या भोव सकाळींच्या वेळार जशें तोंडाचेर दव पडटा आनी तोंड भिजयता तशें किर्तनकार म्हणटा सकाळींच्या वेळार तुजे कृपेन म्हाका भिजय देखून देवाची काकूळट आमचेर पडोवं देवाक मानवूंची जिणी जिवोवच्या कृपा मागून आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आमच्या पातकांचे बक्षाने मागून सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदा देवा तुमकां बाबा भयणीनो उजगुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदरून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यवंत दान संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया एक घडीभर सगळीं तुमची तेसावां मागणी मती काडा प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता आमच्या सोमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान मनशाक आपल्या सारकेसो रचलो, देवाच्या सारकेसो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. देवाचें उतर हें, तुझे दमच्या पळताती शांतीन जियेता. तुझे दर्शन पळताती शांतीन जियेता. तुझे दमच्याच पळताती शांतीन जियेता. ती केदीन आदोळ पडना. तुझे कायदे आनी नियमा हांव पाळटा. जर म्हज्यो करण्यो तुझ्या दोळ्या मुखार आसा. तुझे दर्शन पळताती शांतीन जियेता. तू म्हाका तुजी विधी नियमा शिकयता. देखून म्हजे ओंग तुजी स्तुती गाता. तुज्यो आज्ञा निचिच्यो देखो. म्हजी जी तुजी उतरां वर्णिता. तुझे दर्शन पळताती शांतीन जियेता. तुझ्या तराणाक लागत रेगून आसा सर्वेच पोरा. तुझे दमशा मोजो म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका सांबाळतलो. तुझ्या दमशास्त्रा वरवीं म्हाका आदार मेळ्ळो. तुझे दर्शन पळताती शांतीन जियेता. तुझे दर्शन पळताती शांतीन जियेता. सां पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत हांव बापा हुजीर सरपडोवन मागतां, सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरी संपत्तेतावन पवित्रत्म्या मारिफात तुमकां अंतस्करणाक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें बावडता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्तच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय
उबाराई आनी गुंडाई केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लापच्याक मोगान तुमचे जिणयेची पाळां रोंबूंक मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडून घट आसूं समजणे वर्तो क्रिस्तसो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरूं म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां ताचे प्रास वा चिंतां ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं संततीच्या संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन देवाचें उतर हें Alleluia, 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 Alleluia. आपणाशी तेलाची चूक पळेव जुवावन मोळे पळे देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती Alleluia, 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 Alleluia. सर्व पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. लोक सगळो स्नान घेतालो जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रत्मो दैवीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवलाय देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो ह्या फेस्ताचो ध्येय आशिल्लो जेजू मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ करूंक आमी हांगासर आसा म्हणजे भावान आनी भयणीनो मानवल्लो जालो म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें हे सोंप्यान समजोवचें तर आमचे सालते जिविताचे एक घडीत घेवया आमी ल्हान आसतना क्रिकेट खेळटाले हांव चिंतें जेजूय खेळटा तो फिल्डिंग करतालो बाउलिंग करतालो आनी निमाणे ताका बॅटिंग करूंक अवकाश मेळ्ळो तें एक अप्रूप मेळचें आनी आमी सगळीं ती आशेत हांव आनी तो बॅट घेवन रावला तेदनाच मरी पयस्तान म्हणटा जेजू हांगा ये गी 2 कोळशे उदक काड हांव आनी तुमी जाल्यार म्हाका सगळो दीस खेळल्यार ही बॅटिंग मेळोना आज एक फावटी मेळना माय हांव 5 मिनटांनी येता इल्लें खेळोन येता म्हूण सांगते आसलें हांव जेजू तसो न्हय ताका सबार तेंपा उपरांत बॅटिंग मेळ्ळें तरी तो बॅट सोडतलो आनी वेग्गी माय कडेन धांवतलो
आनी 2 कळशे उदक हांड दिवन मायन सांगलें सगळें कर्ण हांगा पाटी पावतना मॅचित्त मुक्त जालें. भावान आनी भयणीनो, जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो म्हळ्यार तितलो काल जालो, ताचे प्रायोरिटी सगळे ताणें सोडले. देखून हें चिंता मतीन घेवन आयचो संदेश कितें आसा तो मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. मगचे न्हू मरये माये लागीं आंज बोडवो कितले फावटी उलयलो. तूं गर्भेज जातली आनी एका चरक्या भुरग्या प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दवर जाय. ताच्या उपरांत उलयले धाकले नात. जुजे लागीं उठ आवयक आनी बाळकाक गे आनी चल, ताच्या उपरांत उलयले धाकले नात. म्हाका कळीत ना ताच्या उपरांत आंज पडवो सर्गींचे दूत ताचे लागीं उलयले गी ना गी आमकां कळीत ना. पूण ती मानवल्ले बरी जियेली देवाक. 12 वर्साच्या प्रायर देवाक मानवच्याक जेजूक तांणी देवळाक व्हेलो आनी जेजू देवळांत रावलो. पळया, सादारण आवय बापाय बरी तांणी 3 दीस जेजूक सोदलें. खंय सोदलें? सैऱ्या दैऱ्यामध्ये तांगेर हांगेर सगळ्यांनी सोदलें. जर तर आंज बोडव्यान सांगलें तर ना जेजू थंय आसा देवळांत, तुमी हांगा कित्याक सोदतात म्हणलें तर म्हणूना. म्हणजे भावन आनी भयणीनो, मरी देवाळाक येता आनी म्हणटा, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाब आनी हांव व्हरत्या कंती देखून तुका सोदून आसले. हांव 12 वर्सांचो जेजू एक उतर म्हणटा, तुमी म्हाका कित्याक सोदूंक सोदल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जें म्हण तुमकां कळीत नातलें गी. एक आवय जावन मेरीचें एक्सपेक्टेशन, मरयेचें एक्सपेक्टेशन तें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? आतां जेजू म्हणटा, मेरी तुजें एक्सपेक्टेशन फुलफील करूंक हांव आयिल्लो न्हय. तुजें एक्सपेक्टेशन फुलफील करूंक हांव आयिल्लो न्हय. At the age of 12, Jesus said, just treat me like, तुझ्या पुता बरी म्हाका ट्रीट कर नाका, सर्गींच्या बापाच्या पुता बरी म्हाका ट्रीट कर. 12 वर्साच्या प्रायर जेजूनी उतरां म्हणली, मरये तुझ्या पुता बरी म्हाका ट्रीट करचें नाका. तूं जुजेचो पूत म्हणटाय, तुजो बाब आनी हांव खंयची नासलें, म्हजो बाप थंय आसा. जस्ट ट्रीट मी लायक द सन ऑफ गॉड. एट द एज ऑफ 12 जेजू देवाक मानवल्लो जावन वाडलो म्हणटाना हें उतर ताणें म्हणचे धर. भावन आनी भयणीनो, तो 12 वर्साचो आनी 21 वर्सां उपरांत येत्त मनीस ताचे लागीं कोण वाद विवाद करतात, कोण ताचे लागीं कोणा कडेन ताणें देवाच्या उतराची पवित्र पुस्तकाची जानवाई वांटून घेतली देवळांत. 21 वर्सां उपरांत येत्त मनीस म्हाका कुरसायतायत म्हणली जानवाय ताका आसली. देखून तो तांचे लागीं उलयलो. देखून म्हाका न्हू आज 4 संगती आमी नियाळ करया. पयलें, जेजू जानवायान वाडलो. आमी इन्फॉर्मेशनांत वाडटा, पुरो इन्फॉर्मेशन आमकां आसा. जेजूक कुरसायल्ल्या सकड जुदेवांक, याजकांक, फारिसवांक, शास्त्र्यांक, सोमेस्तांक बायबल बाह्याट येतलो. They had the information, they had the knowledge, but no wisdom. आमच्या भुरग्यांक, युवा जनांक इन्फॉर्मेशन जायतें आसा, नॉलेज जायती आसा. खंयचें सुख, खंयचें सारकें म्हणचें विंसून विंगडन करून घेवचे तसली जानवाय ना. नंतर आमचे तरणाटे कित्याक घडये भितर, क्षणा भितर वायट विंसोन करतात. देखून भावन आनी भयणीनो, जानवाय मेळची मागण्यान, जानवाय मेळची दिंबयेर, जानवाय मेळची पवित्र पुस्तकान. 12 वर्साच्या प्रायर घरा रावच्या बदलाक हांव देवळांत रावतां,
घरा येच्या बदलाक हांव देवळांत इल्लो वेळ करसिता म्हणली जानवाय जेजूक आसली पळय आमच्या भुरग्यांक 12 वर्साच्या प्रायर आमची भुरगीं इगर्जीत जावन मिस जाले आनी केदाळ घरा धावया म्हणटात. इगर्जींत रावच्या बदलाक हांव ग्रावंडांत खेळटा म्हणटात. भावन आनी भयणीनो, जानवाय दिंबीर ताका मेळ्ळी, जानवाय तो कालतो जाल्ल्यान ताका मेळ्ळी. आमच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर वाचता वाचतना इस्कॉलाचें शिकप सांगाता सांगाता पवित्र पुस्तक आनी इस्कॉलाचें बूक सांगाता सांगाता दवरले तर ती जानवायान वाडती आसली, जानवायान वाडती आसली. आनी आवय बापायन सांगलें, पुता म्हजें एक उतर आयकल्लें जाल्यार असो मनसो वेळ आवय बापाय घेतो ना. फाटल्या दिसांनी आमच्याच समाजेन तरणाट्यांनी कितली आवांतर केली आनी आवय बापाय त्या मरणाच्या पेटे मुखार रावन म्हणाली, एक म्हजें उतर आयकल्लोय जाल्यार. दुसरें, जेजू प्रायन वाडलो. भावन आनी भयणीनो, जेजू 12 वर्साचो जाल्लो आनी मरये भितर जेजू कितल्या वर्साचो आसलो. तुजे भितर जेजू कितल्या वर्साचो आसा. आनी ल्हान बाळूक जावन आसा. तुमच्या भुरग्यां मुखार तुमी रावतना तुमकां ती आनी उश्क्यार बसले बरी दिसतात. जेजू तितल्यान म्हणटा, म्हाका ल्हान बाळच्या बरी तूं ट्रीट करनाका, म्हाका सर्गींच्या बापाच्या त्या पुता बरी म्हाका ट्रीट कर. तुजे भितर आनीक हांव ल्हान आसा. मरयेक कळ्ळें, देखून काना शहरांत ती जस्ट आवय जावन उरोवना, ती शिस जाली. आमी जायते बोटी भक्तिका जावन दवरता. आमचे भितरलो जेजू वाडना. आमचे भितर जेजूची आशा. लुकान हें उतर म्हणटा आसतना लूक बरें करून चिंतून म्हणटा, जेजूच्या 12 वर्सां तावन 30 वर्सां मुसरी तो कांय सांगना, तो एकच उतरान सांगता, तो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. हाचो अर्थ तुजे भितर आनी म्हजे भितर जेजूची जानवाय आनी जेजूचे प्रायेन ताणें वाडत जाय. स्थानीक जुवांची चिंता अत्यंत आसलें पळया. ताणें म्हजी ती वाडत जाय आनी हांव म्हणलें तख्त जाय. एवरी टायम वेन यू टेक अप द बायबल, एवरी टायम वेन यू गो इन द नील्स, पळया मगळ भावन आनी भयणीनो, कितें जाता म्हळ्यार आमचे भितर जेजू वाडता. आज तुकाच तूं इसार, तुजे भितर जेजू प्रायेन वाडला, तुजे भितर जेजू जानवायेन वाडला. चवथें, तो देवाक मानवल्लो जावन वाडलो. आज वाचप तुमी आयकलें, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका भोवसड मानवला. इतलें उतर देवान मनजे तर देवान 30 वर्सां घेतलीं. गॉड टूक 30 years. इज माय बिलावेड सन मनशाक, हो म्हजो मोगाचो पूत मनशाक. जेजूक ताणें पारकिलो, जेजूक ताणें आनीक सकयल गेलो, सकयल खालतो केलो. उपरांत 30 वर्सांच्या प्रायर देवा तावन एक उतर ताणें आयकलें, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवला. मेनी ऑफ अस आज आमी जायतीं 60 वर्सां 50 वर्सांची. इतल्या वर्साच्या प्रायर तूं म्हाका सांग, तुजें मागणें देवाक मानवला. कोण आसा हांगासर म्हणची म्हजें मागणें देवाक मानवला म्हणची, म्हजें हांवें भेटोवचें हर एक मीस देवाक मानवला म्हणची कितली जाणां आसात हांगा. म्हजें दिसपडतें मागणें देवाक मानवता म्हणजे कितलीं जाणां आसात. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज एक गजाल तुमच्या मतीन दवरता. आमी जायते बोटी जायतो वेळ मोबायलार करसिता. हांव तुज्या बगलेक जेजू बसलो तर जेजू हांवें आनी तुवें सांगाता बसून हें प्रोग्राम पळोव येतगी. आस्क वन्स. जर जेजू म्हणटा ना पुता तें म्हाका पळोवंक जायना, देन यू डोंट सी इट. तुज्या जेवणाच्या मेजार बसतना जेजू हांवें आनी तुवें सांगाता बसून हें खान आनी हें पिवन सेव येतगी. तूं तुजे इश्टा कडेन उलयतना जेजू हांवें तूं म्हजें सांगत आसल्यार ह्या इश्टा सांगत हांवें वच येतगी.
वॉट डू यू से? देवाक मानवोवचें म्हळ्यार तें जेजून हर एक पोटी जेजू हर एक पोटी हर एक संगतीन बापा लागीं म्हणटलो, बापा हें हांवें उलोव येतगी. पळया, त्या व्यभिचारान संपडल्या स्त्रियेक फातर मारूंक आयिल्ल्या वेळार जेजून धरणीर बोटान कितें बरयलें की आमी म्हणटा ताणें तांची पातकां बरयलीं म्हणून. तें सादच ना. तो खंयच्याय पातक्याच्या मनशाची पातकां बरोवना ताणें. तें सादच ना. तो आमचे बरीत मनशा सैमासो आमकां थोडी बडी टेन्शन जातना वस्तू अशें करता कालें करचें म्हूण कळना. थोडी बोट निट्टी काडटा कालें करता. जेजूक त्या संदर्भार कितें करचें म्हूण कळना. त्या स्त्री ती ताच्या पांया तळा बसल्या. तो धरणीर बरयता, बापा आतां हांवें खंयचें उतर म्हणत जाय, म्हाका सांग, हांवें खंय कितें उलय जाय सांग म्हाका. त्या दाडा एक उतर बापान ताच्या मतीन घालें, म्हूण पुता तुमचे पैकी कोण पातक करून तांणी पयलो पातोर मारूं. जेजून म्हळें तें. ताचे उपरांत तांकां शब्द दितनान देवाक मानवोवचें म्हळ्यार तुज्या उतराच्या फुडें ताकड्याचें फातर दवर म्हणटा जान्वायाचें पुस्तक. निन्न नालगिया मेले तक्कडिಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ. आनी निमाणे भावन आनी भयणीनो, तो मनशाक मानवल्लो जावन वाडलो. सगळें जेजूचें मरण पुनर्जीवन पूर्ण जाल्ल्या उपरांत धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 38 म्हणटा, ही वेंट अबाउट डुईंग गूड. तो बरें करीत गेलो. सांगा म्हाका एका मनशान ताचे विशीं कोडी काडिल्ली. अनावश्यक जेजून एक पटी म्हणे कोणा कडेन आर्ग्युमेंट केले सांगा म्हाका. ते लोक आयले, एकली स्त्री आशिल्ली ती 7 जाणां कडेन काजार जाली. ह्या सावालाक ताळी ना मुळी ना. दुसरे कोणाक जाल्यार इरिटेशन जाता आसलें. जेजू कूल काम जाप दिता. कुर्सार ताचें मौन पळया. ते कोणाक म्हणी दुखयलें. देखून देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन तो वाडलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आज तीच कृपा आमी मागोवन घेवया. आमी वाडतना म्हजे भितर जेजू वाडला. हांव वाडतना देवाचें उतर म्हजे भितर वाडलां. जर तर वाडोवना तर आज आमकां हो संदेश जोगतो आसा तो म्हजे भितर तुमी आमी मागचें, जेजू म्हजे भितर तुजी जानवाय आनी तुंच वाडोवंक जाय जाली कृपा मजत म्हाका दी म्हूण आमी मागया. उबे रावया. आमचो भावार्थ हर एक पटी वाडचो आसा. देखून हो भावार्थ आमी उसारता आसतना ह्या भगनांनी भक्तीन आमी मागया. सत म्हणटा देवा सर्वदिदार बापा, सर्गांनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्रियास्पता आमच्या सोम्या तो पवित्र आनी गर्भी संभवलो. ओंकार मरियेतान जल्मलो. पोंच पिलाताका ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्या मदें देवलो. तिसरे दिसा मेलिल्लो परतून जिवान जालो. सर्गार सोडलो. सर्वदिदार देवाच्या उजव्याक बसला. तेंतान जिव्यांनी मेल्यांची मनसिबी करून येतलो. सतमंतां पवित्र ज्ञान कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आमची मागणी आनी आमची तेसावां आतां आमी सर्गींच्या बापाक समर्पिया. आमची जाप. बापा आयक आमचें प्रार्थन. बापा आयक आमचें प्रार्थन. मोगळ्या बापा, मागता आमी आमचो पाप साहेब, सर बीस साहेब आनी ह्या जागा पासून तुज्या उतराचे मणयारी जावन आसच्या तांकां तुज्या पवित्रत्मेच्या देण्यानी नेटय. अशें तांचें जिवीत तुका मेसवारलें आनी सर मनशांक प्रेरण दिवचें तसलें जावं म्हूण मागता. बापा आयक आमचें प्रार्थन. पदवेदार बापा, मागता आमी आमच्या राज कारभाऱ्यां पासत सर लोकांच्या प्रतीक जावन विविध अडचण्यांक सांबाळल्यांचे उदरगते पासत वावरून तांची शांती समृद्धीचे राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आयक आमचें प्रार्थन. प्रितीवंत बापा, मागता आमी संवसारभर विस्तारलेल्या कार्मेलीत वर्दे पासत जेजू बाळकाचें देवासांव विस्ताराव
एक बळवंत हातीर जावन तुवें तांकां वापरलां आसता. ह्या देवासवाचे खरें देवशास्त्र म्हणजे तुजो पूत जेजू सदांच तुजे मुखार एका धाकटुल्या भुरग्या बरी खालतो आनी ल्हानवीक जावन जियेलो म्हणले सत आपल्या उतरान आनी नृत्यान समेस्तांक शिकोवंक तांकां तुज्या कृपेन बरें म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, मागता आमी आमच्या कुटुंबां बसत आमच्या कुटुंबांतल्या सर आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी जुजे मोरी आनी जेजूची देख घेवन आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आयक आमचे प्रार्थन. बापा, सर देण्याच्या दातारा बाळका जेजूचे हे दबाजीक पेस्त आसा करूंक आदार दिल्ल्या समेस्त बसत मागता. फाटल्या जायत्या दिसांतां व्हॉलेंटियर्स जावन सेवा दिल्ल्या तशेंच उदार मनान दान दिल्ल्या सर दाणींचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल. सर बरेपण तांकां तांच्या कुटुंबांक फावो कर. तांच्या फुडल्या सर येवजणांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल म्हूण मागता. बापा आयक आमचे प्रार्थन. कनवाळ्या बापा, मागता आमी बाळका जेजूच्या सर भक्तिका पास बाळका जेजूचें भक्तीपण व्हडा मोगान आनी भक्तीन आदारून बाळका जेजूची आध्यात्मीक कथा आपणावन तुका आनी एकामेका मानवाली जावन वाडोवंक आम्हा समेस्तांक आदार दी म्हूण मागता. बापा आयक आमचे प्रार्थन. सर्गींच्या मुगाळ बापा, ह्या भोव बऱ्या सकाळी आमी आमची ते सवां घेवन हांगासर आयल्या. आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा, आमचो वावर आनी आमची कृशी आनी थोड्याच दिसांनी आमची भुरगीं तांची परिक्षा बरोवंक वेतात. ह्या सर्वांचेर तुजी कृपा आमकां दराळ मापान फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उडतांतली सोबीत फुलां, शेतांतली स्वादीक फळां, हाडून आयल्या तुजी बाळां, बापा तुज्या पांयां तळा, बापा तुज्या पांयां तळा. उडतांतली सोबीत फुलां, म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें आनी तुमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानतलें जावं म्हूण तुमी मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस पौर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां मनां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व कळ्याने सर्वातही आम्ही तुका दिनवासूंक पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिवे भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता तेर बरोशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रिगून रावता देखून आतां देवदूतां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती एका स्थळ्यान गायता. बापा करोस तूं पवित्र आणि तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात हे म्हजे रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वाडवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून सरल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सगळ्यांची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन सरल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. हांगा जमलेल्या आमा समेस्तांक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक
प्रत्येक सण आमचे पसून परगांवान काम करच्यांक आनी पिडेस्तांक दया कर तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकार मरये देवाचे माये संगी सांजुजे तिचो पती भाग्यवन दमदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे संगी तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन. आम्ही जायते पटी आयकलां हें उतर आमच्या सोडोंदराच्या यज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन मनोवया. आमच्या बापाचें मागणें मनोवंक मनशाक इल्लें धैर्य जाय कित्याक जानवायेन देवबरांतीन वागोवंक हें मागणें आमकां कुमक करता देखून मनशान धैर्य घेवंक जाय बोगसूंक धैर्य घेवंक जाय देखून हें वर्तें मागणें परत हिंस उतरां धैर्यान आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां काळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेच पडा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पथकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपणे लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर आमचे म्हाका पवन म्हाका भलायकी मेळचे. क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
भोवन आनी भयणीनो एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. मोगळा जेजू, ह्या सकाळींच्या वेळा दीस उजवाडतना हांवें म्हज्या स्वार्थाक मरून हांवें तुजे थंय वाडच्याक आनी तुका म्हजे थंय वाडोवंक सोडच्याक जे मिसाचें बलिदान हांवें भेटयिल्लें तें म्हाका तुज्या बेसांवांनी बरोवं. फाटल्या 10 दिसांनी हांगा येवन हांवें दाखयल्ली म्हजी भक्त म्हाका ह्या दिशेन वाडोवंक आदाराची जावं. म्हाका म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या वावराक, म्हज्या तेसावाक तुका भेटयत आसतना ती तूं आशिर्वादीत कर. अर्घां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसत हो दिनवस्तेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाखानूंक आमकांय पावय म्हणून प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. दय करून एक घडी बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायची सकाळ मागतना ह्या बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसाच्या दाबाज्याक स्वागत म्हणटा. मात न्ही इतल्या व्हडा संख्यान सकाळींच्या वेळा जमलेल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज हो फेस्ताचो दुसरो दीस. आमी जेजू मानवल्लो जालो, जाणवयेन आनी प्रायेन वाडलो ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ आमी मुखारसून व्हरते आसा. आनी ह्या सकाळींच्या वेळा आमचे संगे हे मिसाचें बलिदान भेटोवन ह्या विशयाचेर अपुरबायेचो नियाळ दिल्लो आसा मनदीक बाब सिरील लोबो. आमकां सगळ्यांक ते वळखीचे, कित्याक देवाचें उतर परगटच्यांत हेणे तेणे ते वेतात
नाही हाचे पयले जायते पोटी आमच्या हर संभ्रमा वेळार आमचे संगी आसून तांणी देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा. प्रस्तुत ते उडपी दिएसीसच्या दिव्य ज्योती म्हणच्या केंद्रांत तांची सेवा दिते आसात. कशें मंगळूर दिएसीसींत मंगळ ज्योती आसा तशें उडपी दिएसीसींत दिव्य ज्योती म्हणलें केंद्र आसा. आनी त्या केंद्रा मुखांतर देवस्तुतेक लगती, बायबलाक लगती, सुवार्थ प्रसाराक लगती कामां जाते आसात. आनी ताचें मुखेलपण फादर सिरील घेते आसा. फादर सिरील ह्या सर्व भक्तिकाचे नांवी आनी कर्मलीत याजकांचे नांवी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वावरांत सर्व यशस्वी मागता. थँक्यू फादर. तांचे संगी आसच्या कर्मलीत सैर्या पाद्रपाक तशेंच फादर दीप, फादर ज्योतावरो ह्या कोवेंताचे आदले वडील जावन आसले तांकांय तुमचे नांवे हांव दिन वसतां. आयच्या देवस्तुतेक अपुरबायेचें गायन केलां इन्फेंट जिजस कॉयर ह्याच पोनशेताचें कॉयर. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन निबडिनो ह्या फेस्ताचें दुसरें मीस आतां 7:30 वरार आसा. त्या उपरांत 9 वरार आसा. दाबाजीक मीस 10:30 वरार आज चलता आनी ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अदीक मनअदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगा दिएसीसचे गवळी बाप आमचे संगी आसतले. आनी हे मीस सर्व भुरग्यां पासत भेटोवचें जावन आसा. भुरग्यांक ह्या मिसाक धाडूंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. त्या उपरांत भुरग्यां खातीर एक विशेश मागणें आनी आयिल्ल्या सकट भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. आज हो दीस सर्व स्वयंसेवक पासत आमी भेटयलेलो जावन आसा. भोवन निबडिनो आमी हांगासर आसचे थोडे मात्र म्हळ्यार ह्या कोवेंता भितर आसचे. इतली वेवस्था, इतली सरबराई हांगा करीचे जाल्यार तें आमच्यान जायना. आनी आमचे संगी हात मेळयल्ले आमचे स्वयंसेवक हर कामांनी तांचो आमकां आदार आनी पाठिंबो आसा. जावं पुरो स्टॉलांत, जावं पुरो मार्गार, जावं पुरो पार्किंगाच्या जाग्यार, जावं पुरो ह्या माटवा भितर, जावं पुरो जेवणाच्या जाग्यार हर संगती तांणी वर्त्या मिनतेन जबाबदारेन सांबाळलेली आसा. त्या देखून आमकां कितेंच टेन्शन करिनासतना फेस्त वा खंयचोय दबाजो ह्या गुड्यार आसा करूंक साध्य जाता. हें आज मात्र न्ही, वर्साच्या हर ब्रेस्तारा आनी हर दिसा हर संभ्रमा वेळार आमकां तें पळोवंक मेळटा. हें तांचें उदार मोन आनी सेवा आमी मानून घेता आनी तांकां शाबास म्हणटा. आनी आज ही तांची सेवा आमी मानून घेता आनी बाळका जेजूची विंचणार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. ह्या सर्व स्वयंसेवकाक आमी घट्ट 2 ताळयो दिवया. आज सांजेर सोंपणेचें मीस आसा. फाटल्या 11 दिसांनी हांगासर देवान वतल्या विशेष बेसवा खातीर आमी ताका अर्गां दितल्या. ह्या मिसांत भाग घेवया. ताचे उपरांत एक येवकरिस्तीक पुरशांव आमी आसा केला. ह्या पुरशांव मुखांतर येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी परगट मान करतल्या. उपरांत बावटो देंवोवन आमी ह्या फेस्ताची संपणी करतल्या. देव बरें करूं. ह्या दाबाज्याक तुमकां परत्यान आपोवणी दिता आनी आतां बाळका जेजून आमचेर वतलेल्या सर्व बेसवां खातीर, ह्या 9 दिसांच्या नोवेना खातीर आनी 2 दिसांच्या फेस्ता खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजी मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून देत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन.
बाळका लाले मागता तुझ्या सैमा बदलांका जेजू बाळका लाले मागता तुझ्या सैमा बदलांका मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां सच्चे गुरुवें और आमच्या आमच्या स्मरणातले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.